हांव अशोक चोडणकर वास्कोच्यान कविता सादर करतां. कोंकणीचो बावटो. आमी संघर्श केलो ना तरी आमी हकदार आसले. आमी चळवळ चलयली ना तरी आमी तळमळ दाखयली. एका तरूण युगपुरुशान आमची बाजू समजून घेतली. आमच्या सुपुल्ल्या गोंयाक एक अप्रूप जोड दिली. मायाचे 30 तारखेक आमी परिपूर्ण सन्मान जोडलो. राजीव बाबान आमच्या गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो दिलो. आमी अर्दकुट्या सवलतीचे धनी न्हय. आयज आमचे सरी संपूर्ण राज्याचे बळ आसा. आमच्या मोगाळ मायभाशेक संविधानीक भास म्हूण सुवात आसा. पावला पावलार आमचे गोंय नव्या उजवाडान लिकलिकतलें. संस्कृतायेक दायज आमचें कोंकणी वांगडा पडसळटलें. आयज कोंकणी भाशेक पळयात नवी दिशा मेळ्ळ्या. अंतरराष्ट्रीय लिपी वांगडा संवसारभर पसरूंक लागल्या. आमी विश्वास बाळगिता संवसारभरचो सगळो उजवाड आमच्या लिखणीत देंवतलो. कोंकणीचो बावटो वयर वयर चडटलो. देव बरें करूं.